पदमाधुरी कार्यक्रम आरंभ जावन पळयता पळयता आमी 24 सोड आज 25 कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगानी स्वागत करता. हे 25 म्हळ्यार आमगेले रुप्याचे आमकां अनुभव येता, म्हळ्यार रुप्याळ म्हणटा आमी महोत्सव 25चे. तसले एक कार्यक्रम आज आमी तुमगेले मुखार दवरता आसतना ते वर्णमय म्हळ्यार रंगाळ बण्ण आसचे एक विशय आज आमी चर्चा करची बारी लायक म्हूण दिसता. तेच आसा आमी कामनबिल्ल म्हणटाची, नेजा पावसा द्रोण म्हणटाची, नेजाल्यार इंद्रदोण म्हणटाची. इंद्रदोण म्हळ्यार रेनबो. आतां रेनबो आमकां पळयतना पावसाळींतू भारी अप्रूपाय एका कडेन दिसता. पावस येवन मध्य एक वत आयला रे, आमकां दिगंता दाखून दिगंताक भारी एक व्हड वृत्ताकार बण्णाची एक व्यवस्था दिसता. हे मनशाक आदी काला दाखूनची एक भारी आकर्शणी आसा. आमगेले कितलेके संदर्भार आमी अलंकाराक हे इंद्रदोण हाकाची आमी एक तुलन करचें म्हूण आसा. दोण म्हळ्यार बो म्हळ्यार बाणाक आमी दोण म्हणटाची, आनी हाका एरो ताका आमी तीर म्हणटाची. अशी हे बाण अशे आकार आशिल्ली ती, हाका आमी तशी आपोवचें. हातू आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा 7 बण्ण आसा म्हूण. 7 बण्ण कशी वेवस्था आसा म्हळ्यार वयल्यान आसची बण्ण तो जांबळी बण्ण म्हणटा आमी, ऑयलेट. ताजे सकयल आमगेले आंवंगले घालची नीळी ताका इंडिगो म्हणटाची, नेजाल्यार आमी कडू निळी बण्ण म्हणयात, कडू निळी. ताजे मुळांत आकाश निळी आसा ताका आमी ब्लू म्हणटाची इंग्लिशांत. तशी ऑयलेट, इंडिगो, ब्लू अशी आसा. आनी सकयल दाखून आमी वयर गेल्यार आमकां तांबडे दिसता, तांबडे रेड. आनी ताजे वयर आमकां ऑरेंज दिसता. ऑरेंजाक आमी हे आमगेले सोनारिंगाचे बण्ण अशी म्हणयात. आनी ताजे वयर गेल्यार हळदू बण्ण दिसता. अशी सकयल तिनी वयर तिनी मध्येंत खंयचे आसा म्हळ्यार 5 बण्ण. हे 5 बण्णां दाखून आतां आमी वयर दाखून तोगुताय पळयल्यार वैज्ञानीक जावन सांगचे आसल्यार तांकां ते तरंग दुराचे आदारार तांणी ते विभजन जाता. धवी लायट उदकाचे कणा भितर ते एक क्रिय जावन एक ऑप्टिकल फिनॉमिनन म्हणटा आमी, ताजे मूलक 7 बण्ण जाता. तांतू मध्येंत 5 आसता. ते वयर दाखून सकयल पळयल्यार आमी ते हाका जांबळी बण्णाक चड उणें 400 नॅनोमीटर आसता, सकयल 600 नॅनोमीटर आसता. आतां एक ह्या बण्णाचे विशय येतना मस्त हांचे संशोधन केलां. दोळ्याक आनी बण्णाक एक भारी संबंद आसा. आमगेले दोळे देवान कशी सृश्टी केला म्हळ्यार ताका 5 बण्ण कितले घेवच्याक सामर्थ्य आसा तितले सामर्थ्य तांबड्यांनी जांबळी बण्णाक घेनात. तशें आमगेले फूड दाखून वची अपाय आसचे खातीर आशिल्ले कडेन आमी तांबडे बण्ण घालताचे, म्हळ्यार ते वग्गी आमगेले दोळ्याक वग्गी एक नमन्याचे जागृती हाडटा. तेच न्ही आमी 5 बण्ण कितले वेळ ताय कितले विस्तारार पळयल्यार आमकां कांय आमगेले दोळ्याक कांय चड एक वांटेज म्हूण ना. हें इत्या म्हळ्यार आमी प्रकृती वतना सगळ्यान आमकां पळोवचें मेळचें 5 बण्ण चड. त्या खातीर आमगेले दोळ्याचे रक्षणे खातीर एक तें सृश्टींतूची आसा. तशीच अनेक विशय आसा म्हळ्यार 5 बण्णाक चड स्विकार करता आमगेले एक 50% घेता. तेच तांबडे आनी जांबळी बण्ण 10% मात्र घेता. आमगेले 5वें
बण्णाचे हे सामर्थ्य आमी एक आमगेले संस्कारांत पळयताचे. आमगेले बायल मनशां गर्भधारण करून 3-4 म्हयन्यार तांकां एक 5वें संस्कार आसा. 5वें कांकण घालचें, 5वें फलवस्तू दवरचे अशी. म्हळ्यार 5वें म्हळ्यार एक ते आमकां सहनाचे एक संकेत आनी एक खुशयेचे संकेत, दोळ्याक सौंदर्याचे संकेत असले 5 बण्णो आसा. अशी हे 7 बण्णो हे कामन बिल्लू न्ही जाल्यार आमगेले इंद्रधनुश म्हणटा आमी हातूंत तितले एक चंदायरी वेवस्थेर आसा. तशीच आमगेले जिवनांत केन्ना आमी म्हणटाची 7 रंग आसता म्हणून तसलें एक जिवन आमगेलें जावो म्हणटाची हांव आयच्या कार्यक्रमाक अंती सांगता. नमस्कार.